पणजे शहरांक ही गरज आसुल्ली आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या एक प्लॅन आसा म्हणजे एक मास्टर प्लॅन आसा पणजेचो आनी हांव पळयता जेन्ना GSID ताबो घेतलो तेन्नाच्यान हांगा पळयता विविध कामाचो शुभारंभ हांगा जाता। आयची ह्या उक्तावण म्हणजे आयच्या ह्या फावंडेशन स्टोनाक आयज ह्या स्पेस पयली फेसीचें काम चालू आसा आनी एका जवळ जवळ कॉस्ट आयला आसा 6 CR 4 lakhs आनी हें काम एक 15 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातलें। पणजेत भविष्यात लायटीची समस्या जावची न्ही म्हणून मुख्यमंत्र्यांचो प्लान। आमी ह्या दिसांनी पळयता की थोडीशी विजाची समस्या निर्माण जाल्या। पणजे शहरान पयलीं वीज वतना आशिल्ली पूण ह्या दिसांनी आनी गेल्या समरान आमी थोडेशे खुबशे त्रास भोगले आनी ताका लागून मनोहरबाईन एक जो आतांच दीपक बाबान उल्लेख केलो मास्टर प्लॅन एक पणजेच्या शहराची गरज ही फुडल्या 30-40 वर्सान कशी आसतली आनी ती गरज दोळ्या मुखार दवरून हें प्लॅनिंग केल्लें सबस्टेशन। आयज आमचे कडेन कॅपॅसिटी फक्त 12 MVA आसा पूण खंय तरी 12 MVA कडल्यान जेन्ना आमी फुडें फ्युचराची वाटचाल करता तेन्ना लोड वाडत वतलो आनी हाका लागून पणजे शहराक एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय दिवपा खातीर 20 MVAचे 2 ट्रान्सफॉर्मर आनी ताच्याच बरोबर जोडीक GIS इंडोर सबस्टेशन म्हणजे संपूर्ण सबस्टेशन हें भितर आसतलें, भायर खंयच्योच वायरी बिरी दिसच्यो ना। एक सेफ नागरिकां खातीर बी सेफ पळोवपाकय बरें अशें हें सबस्टेशन आसतलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।